आयज जावन आसा वर्ल्ड फिशरीज डे आनी हांव आमचो पंगड गोंयचो एकवटा वाटेन आमचे वेलसांव आनी ते वाठारांत नुस्तेकार आहा तेंचे हांव तांकां परबी दिता की वर्सां वर्सां हो ते मनयता म्हूण. आयज आहा हे एक बारीकशें आमी आयलंड बॅट आयलंड आनी हेंची फामील आनी शेजाऱ्यांक घेवन हे आयज हिंगा पावल्या आनी आमचें एक पवित्र एक मीस बीन भेटयलां गोंयच्या परिवर्तना पासत. आयज हो वर्ल्ड फिशरीज डे स्थापीत करपाक गोंयचो रापणकार जो एकवटाचो आदलो जनरल सेक्रेटरी बाब मातानी साल्दाना ही प्लेड एन हिस्टॉरीक रोल इन शेपिंग दीस वर्ल्ड फिशरीज डे. जेन्ना GRE फॉर्म जाल्ले 1972 तेन्ना मातानी साल्दाना आनी दुसरे लिडर्स फादर झेवियर पिंटो हे सगळे आख्खे इंडियेचे कोस्टाक यात्रा केली आनी त्या यात्रांत आमी सगळे फिशरमॅनाक एक केले आनी तेजे उपरांत नॅशनल फीश वर्कर्स फोरम ही स्थापीत जाली. तेजे उपरांत आमी 27 कंट्रीजान वचून वर्ल्ड फोरम फॉर फिशर पीपल ते आमी स्थापीत केले आनी तेजे उपरांत जेन्ना आमची फर्स्ट जनरल बॉडी मिटींग जाल्ली दिल्ली 21 नोव्हेंबर 1997 तेन्ना हो वर्ल्ड फिशरीज डे हो रेकग्निशन मेळलो आनी आमी आयज सरकाराक विनंती करता की जे आमचे डिमांड आसा बारीक फिशरमॅनाचे जे दर्यो जो आसा आमचो फिशरमॅनाचो जो राखपाचो काम ह्या गोंयच्या सरकारान करता म्हूण हांव सरकाराक विनंती मागता.